टुरिजमाचेर उलयता आसतना हांव फक्त एकच म्हणटलो की टुरिजम डिक्लायन जाता अशें सातत्यात वेगवेगळे सोशल मिडियाचेर आनी हाजेर सतोदीत हे करीत आसा. बट एक्चुअली रियलिटी जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता की आमकां टुरिजम डिक्लायन जाता आसतना दिसूंक ना. वेरियस रिजन आसतले म्हणून हांवें म्हटलां की टुरिजम डिक्लायन जावंक ना, बट वेगवेगळ्या कारणां खातीर टुरिजमाचेर ज्यो नाहक टिका जाता त्यो बंद जावच्यो. नंबर्स ऑफकोर्स नॅशनल आनी इंटरनॅशनल तुका जाय जाल्यार दोनूय नंबर आहा पळय न्ही. हांव मुद्दामून टुरिजम मिनिस्टराक सांगता की ना ती पाटोळी तूं मागीर ना ते माटोळेचे वाचला हांवें, पूण हे जे फिगर हाडटात पळय असेंब्लीचे पयलींच जे फिगर येवपाक लागले, आमी टुरिजम मिनिस्टराक फिगर मागिल्ले गेल्या वर्सा फिगर्स नॉट अवेलेबल म्हणटालो. असेंब्लीचे पयलीं रोखडेच आयले. ते कित्याक येतात? ते चिप्साचे पाकिटूच ते, ती माटोळी न्ही, ही प्लास्टीक ही चवथीची पाटोळेक लायल्ले सामान हे सगळे युजफूल आसता. त्या खातीर ती चिप्साचे पाकीट ते चिप्स खाता तांकांच खबर आहा, ते काडटात आनी रस्त्यार उडयतात. तेजो कचरो जाता तो मोठ्या प्रमाणात जावन सगळ्यात बरें मॅनेजमेंट आमचे आहा. चिप्स खंयचे तूं स्पीकर सर हो प्रॉब्लेम कितें जाता टुरिजमाचे टुरिजम सकल देंवला म्हणून बाब मोविन गुदिनाचें भाशण आहा की हे अशें तशें जालां म्हणून टुरिजम देंवता म्हणून. मायकल लोबोचे कितलेच स्टेटमेंट आहा, म्हणून CSR मुख्यमंत्री सांगता पळय दोळे चॅक करपाक भुरग्यांचे वापरूंक सोदता म्हणून, तसले मुख्यमंत्र्यान एक CSR घेवन कान आपल्या कानाक घालचें की जिस्त आयकूंक मेळटा ते खरें तें आपल्याक जाय तें आयकता तो. स्पीकर सर दोळे बरे आहा तुजे, माझ्या दोळ्याचो दोळे वोकला आनी सारके क्लास आहा तें नाका. तू कान चेक कर कोण कोण तुझे मनीस उलयताले. भाशणात सांगिल्ले आहा टुरिजम पडटा बिकॉज ऑफ सो एंड सो रिजन. नो अरे टुरिजम इज नॉट रेंट अ कार. टुरिजम विल बी ओवरऑल इट्स अ सिस्टमिक इफेक्ट.